माय मोगाचं येवकार मनीषा जाधव सूर्यपोळ्याचे हेडलाईन्स। कासावली अंडरपास प्रकरणात नवो ट्विस्ट। अंडरपास प्रवेश खासगी मालमत्तेचेर न्हय तर आसा कोमनीदाद जमनीचेर। वेचणूक लागीं पाविल्ल्यान विरोधी फुडाऱ्यांनी घडोवन हाडलो वाद। दिशाभूल करपाचो थळाव्यांचो आरोप। गोंयांत चालू आशिल्ल्या जायत्या तपासांतल्या घडामोडींविशीं गोंय पुलिसांनी दिली म्हायती। अटक वसुली आनी व्हेरिफिकेशन यत्नांत प्रगती जाल्ल्याचो उल्लेख। राज्यभर सुरक्षा खर करपाच्या हेतान नव्या उपायांचेर डीजीपीन दिलो भर। काणकोणा श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठात फाल्यां पावता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाठारात पुलीस तैनात, मुख्यमंत्र्यान दिली म्हायती। आणि आता याची कोकणी खबरो विस्तारान। कासावली अंडरपास प्रकरणात नवो ट्विस्ट आयला। अंडरपास प्रवेश खासगी मालमत्तेचेर न्हय तर कोमनीदाद जमनीचेर आसा। वेचणूक लागीं पाविल्ल्यान विरोधी फुडाऱ्यांनी आयताराचो वाद घडोवन हाडला असो दावो थळावे करतात। कासावली अंडरपासाचे काम खासगी मालमत्तेत चलताले, त्या वेळार मालमत्तेच्या धनियान लेगीत ते काम बंद दवरपाक लायले। आयतारा जाल्ल्या या वादात हे स्पष्टपणान दिसून येयले, पण आता थळाव्यांनी पुरावे दाखयत ही मालमत्ता कोमनीदादीची आशिल्ल्याचे स्पष्ट केले। ही दिशाभूल करपाचो ध्येय आसा असो दावो केला। We always go to the source, right? He shows us the way. That day we didn't want to confront anybody because we have learned the art of fighting without fighting. We knew everything, but we didn't have the documents in our hand. So now we have documented proof that this is community land where people can walk freely. This project is not done with any personal interest. This is for the people. I've mentioned it before. Our honorable MLA is a blessing to this village, also a sarpanch. And another special person is Savio Inao Fernandez, who's taken up the matter very seriously because of his connections. And we are getting this so soon. Otherwise, projects always been put under the table. Here it's happening within. I'm shocked. And another thing I'm shocked is that the owner himself doesn't know that 4.9 meters width and this stretch is community land. I'm shocked. He's the owner. He's misleading the leaders. I'm not naming any leaders. They want to fight. They want to come here and object. So we didn't want to confront them. सकाळी 8 वरांचे आसले हिंगा, त्या रातीक 8 वरांचे गेले। MLA, सरपंच, पंचायत आनी हिंगा गांवचो लोक आमी थिंग वयर आसले आनी हिंगा तमाशा चोयताले आमी कितें जाता तो। पूण त्या तमाशाक मिक्स जावपाक आमकां नाका आसलें, कित्याक तो इशू आमगे न्हू आसलो, आमगे इशू एकू आसलो अंडरपास। सो ताका लागून आमी हिंगा आसले। जेन्ना हो इशू आडवलो म्हाका भायर सावन फोन येवपाक लागले की अरे थिंगा प्रायवेट प्रॉपर्टी गायला, ओ संपलोलो वालफेड आसा म्हजो बरो खास इश्ट आनी हांव तेका कडेन जायते म्हायती घेतालो, उलयतालो। आज हें बिल्डींग काड तेणें, हें बिल्डींग काडा, हे बिल्डिंगाक तेणें एक रूम अल्कोहोलीक एनमसा फ्री दिला। हें कोणें केलें ना, तेणें कितले लोकांचो जीव साल्वा केला, तेजे फॅमिलीक संपलोबा वालफेडाक हांव देवा कडेन स्वर्गीय राज आनी शांती मागोता आनी तेगे आखे फॅमिलीक बरें व्हडपण देवान तांकां बरी वयर काडला पुरो, कित्याक ती नांव आसलो फॅमिली पूण हेणीन ताका फसयल्या त्या मनशांनी। देखून हांव सांगोसो दिता ह्या माध्यमांतल्यान की आज जर हांव कितें दाखयता तो कोणाकूय तर म्हजे केस घालपाक जाता, म्हजे चार्जशीट करूंक जाता। सो तें कर म्हूण आनी हे लिडराक सांगता, अकल नासलो लिडर हे भाशेन लोकांक बगलेक रिस्पेक्ट पेडयकू नाका। तुमी विथ एविडन्स आपल्याको पेपर आहाय, आपल्याको डॉक्युमेंट्स आहाय, आय गॉन थ्रू द डॉक्युमेंट्स, तुमी हे डॉक्युमेंट्साचेर चोयन वसाय। आनी दिस इज द सर्वे अगेन आय एम टेलिंग, सर्वे नंबर 2 सब डिविजन 7 तालुका मुर्मुगांव विलेज कांसावली बिलोंग्स टू कोमदाद ऑफ कांसावली। जे पळय टीम येवन हिंग बोवाड केल्लो ते टिमी येवन हे बराबर आमगे 114 फॉर्माचे कितें आहा तें करेक्ट करचें, कित्याक आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट ते म्हणटाले न्हू डायकॉटी केली आनी कितें केलें जायते ते उलयले, पूण कितें अननेसेसरी न्हू। तुमी तूं गांवची जावन एश कोताय जाल्यार आनी भायल लोकांनी कितें कोतलो, तुम भायल लोकांक तेका तुम सुकायन घायला, भायल लोक अशें तेशें बरो येवन काडा, कोण विजय सरदेसाय हाडो, कोण हे काडा, कोण कॅप्टन विराट काडा, कोण आनी कितें हें नाका जालें। हें अननेसेसरी प्रॉब्लेम इतलें गांवचें इल्लेशें सॉल्व करपाक चड लोक नाका, 3 जाणांनी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाताले।
पूण आयज लास्टाक कितें जालें सर चोय आतां म्हणजे 140 मार्च आपय तांकां जितली टीम पट गेलोली हिंग आहलोली तीच टीम म्हाका परतून हिंग जायी आनी तें गड म्हाका हें केलोलें हां हें नाका जाल्यार तुमी कित्याक कोत्ता अननेसेसरी विथ आपल्या कडेन सगळे डॉक्युमेंट आहाय तुमकां कितें हां तुमी झिरो सापी कांय ना तुमचे तुमकां खंयची तुमची तकली ना फकत उठटाय पूण केदों तुमचे मेणा पाकडिला आनी उठटाय केदों वता दोगां सकयल पडटा तुमकां आनी ऑलरेडी पडलो आहाय आनी तुमची नांगान हें चोकलें तुमी आनी पाड गायला आनी तुमकां एक वोट पासून पडपा ना एवढाच जर ओनरा फटयला आनी येयले ते 14 मनीस सो 14 मनीस फोटींग सांगतले स्वता जाल्यार ते भाशेन दाखयता आसले आज हांव हिंग उबो आहा कित्याक स्वताचे उबो आहा एनीबॉडी कॅन चॅलेंज 4.5 meters 4.9 meters कितें ही रुंदी आहा आनी डिमार्केट केल्या आय ब्रॉट माय प्रायवेट सर्वेयर डिमार्केट डिमार्केटेड गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख. धार बांदोडा दूधसागर न्हंयत 15 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक बुडून मरण आयिल्ल्यान वाठारांत गंभीर हुस्को निर्माण जाला. उजो पालोवपी दळाच्या यत्नाक लागून निमाणे ह्या भुरग्याची कूड सांपाडली. हे घडणुकेचेर उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी आनी धार बांदोडेचो आदलो सरपंचान पुराय म्हायती दिली. पळयात. इन्सिडंट तो एक्चुअली जाल्लो पयर जाल्लो पूण काल आमकां फोंडा फायर स्टेशनार एक सकाळी 8:15 कॉल येयले की बाबा 5 जाण भुरगे थंय न्हांवपाक गेल्ले धाड म्हणटा धार बांदोडा थंय. सो 5 जाणांतलो एकटो मिसींग आसलो, ड्रावनींग आसलो. सो काल आमी थंय 8:15 आमकां कॉल येयलो, इमिजिएटली टर्नआउट केलो. टर्नआउट करून आमी पावले थंय स्पॉटार पावले थंय बोट घालपाक मातशें मेळनासलें, कंजेस्टेड आसली थंय. सो ताका लागून आमी बोट मागयली आनी फाटल्यानच्यान शुगर फॅक्टरी आसा तेच्या फाटल्यानच्यान वचून आमी थंयच्यान बोट घातली आनी थंय स्पॉटार येयले तेन्ना आमकां काल तो ट्रेस जावना. काल आमी फूल डे ऑलमोस्ट 7:30 पर्यंत आमी थंय सर्च ऑपरेशन आमचें चालूच आसलें पूण तो आमकां ट्रेस जावना. पूण आयज सकाळीं आमी परतून गेले थंय स्पॉटार आनी सकाळीं आमकां 8:30 सुमार ते ट्रेस जाली बॉडी आनी ती बॉडी आतां आमी हँडेड केल्या फोंडा पुलीस स्टेशनार. आमी बोर्ड बी लायले म्हणून आयकना रे भुरगे. बोर्ड आमी खूब कडेन बोर्ड लायले वयल्यान ते ग्रुपांनी येता भुरगे. आमचे कोण तांकां सांगूंक गेले नाका म्हणून जाल्यार ते आमच्या लोकां वांगडा झगडी करता कित्याक ते व्हडलो ग्रूप आसता आनी आमचे भुरगे 2 जाण आसता. सो पेरंट्सांनी फुडाकार घेवपा जाय. पेरंट्सांनी फुडाकार घेवचा आनी हेजेर मातशी जागृती जावपा जाय की न्हंयचेर बी आतां लोकांक पिशे कशें लागला. तशें आमचे गांवचे अशे लोक न्हंयचेर केन्ना वचना चड पूण आतां हे भायले लोक येता आनी अशे इन्सिडंट जाता हांगासर. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय पुलिसांनी आयज प्रसार माध्यमांकडेन चालू आशिल्ल्या जायत्या तपासांतल्या घडामोडींविशीं म्हायती दिली. अटक, वसुली आनी सत्यापन यत्नांत प्रगती सांगली. राज्यभर सुरक्षा खर करपाच्या हेतान नव्या उपायांचेर डीजीपी आलोक कुमार हांणी भर दिलो. बायना घरात लुटमार प्रकरणात गोंय पुलिसांनी सांगला की आता चोरिल्ली चडशी मौलादीक वस्तू मेळ्ळ्यात. बायना एरिया में एक हाउस डकैती हुई थी और उसके बाद इमीडिएटली गोवा पुलिस ने मल्टीपल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए. तो लीड्स मिली, उसके आधार पे हमें ये मालूम चला कि जो सस्पेक्ट्स हैं वो महाराष्ट्र के भिवंडी, कल्याण और बदलापुर इलाके में फिलहाल हैं और ये तमाम सस्पेक्ट्स का जो ओरिजिन है वो उड़ीसा से है. इसलिए इसमें बहुत सारी टीम्स हमने महाराष्ट्र भेजी और एक टीम हमने उड़ीसा भेजी. अटक केल्ल्यातलो एकलो हाचे आदी बळीच्या कुटुंबा खातीर मदतगार म्हूण काम करतालो अशें तपासकांनी उक्तायला. सगळे दुबावीत ओडिसाचे आशिल्ले आनी तांचो सोद महाराष्ट्र पट्टेत सुरू आशिल्लो. सध्या बायना प्रकरणातलो एक दुबावीत बेपत्ता आसा आनी ताचो सोद सुरू आसा. हम लोगों ने परसों इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे लगभग सारी रिकवरी इफेक्ट की गई है. मुळावी माहिती लेगीत आडावपी म्हणून काम करता आणि पुलिसांक बेगीन प्रतिसाद दिवपाक मदत करता अशें सांगून नागरिकांनी सगळ्या भाड्याच्या आणि कर्मचाऱ्यांची तपासणी करची अशें डीजीपीन सांगले. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेनेंट्स की जानकारी नहीं देते हैं. तो ये एक ऐसा गैप है
जो स्टेट के अंदर में सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकता है। दूसरा है कि जो लोग एम्प्लॉय रखते हैं, जैसे इस केस में मैं आपको बताऊं, जो लोग पकड़े गए उसमें एक व्यक्ति जो है इनके यहाँ काम कर चुका है और वो काम करने के दरमियान ही उसने सारी जानकारी जुटाई थी कि घर के अंदर जाने के क्या रास्ते हैं, घर में क्या चीज़ कहाँ रखी जाती है, और उसी जानकारी के आधार पर इस घटना का डिजाइन बनाया गया और उसको अंजाम दिया गया। तो इसलिए जो आप अपने यहाँ एम्प्लॉय रखते हैं उनकी वेरिफिकेशन पुलिस से कराना, उसकी जानकारी सारी देना। कई बार ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय ऐसा है कि आपके यहाँ है, उसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट कोई नहीं है, उसका पिछला कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन अगर आपने उसकी जानकारी पुलिस को दे रखी है, उसकी फोटोग्राफ्स हैं, उसके आईडीज हैं, उसके मोबाइल नंबर्स हैं, उसके घर के पते हैं, तो पुलिस के लिए ये काम आसान होता है। तो ये एक डिटेल्स भी होता है, एक प्रिवेंटिव स्टेप भी है, और साथ में जब कहीं कोई इंसिडेंट खुदा खास्ता हो जाए तो उस समय इन्वेस्टिगेशन में भी पुलिस को आसानी होती है। वो 1 साल पहले जब काम करता था तो उसका वेरिफिकेशन उन्होंने नहीं करवाया था, ठीक है। तो इस चीज़ के और हम फर्दर वेरिफिकेशन का क्या किया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम लोग उसको देखेंगे कि आगे का और पीछे का, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो कि हम करेंगे। सालेगावचं दुहेरी खून प्रकरणातल्या चौकशीविषयी अद्ययावत माहिती देताना कुमार हांनी सांगले प्राथमिक दुबाविताची ओळख झाल्या। आइडेंटिफाइड है, सस्पेक्ट तो डेफिनेटली आइडेंटिफाइड है। तो उसका टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था ना, वो जो वो जहाँ तक मुझे एक तो हुआ नहीं था, पर वो ही जस्ट कम रिसेंटली बताया गया कि 4-5 दिन पहले ही शायद वो आया था, और बीच बीच में वो आता था, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले ही आया। अनधिकृत परकी लोकांचेर केल्ल्या कारवायेचेरूय पुलिसांनी भर दिलो। गुन्ह्यांवकारी वावरात वांटो घेवपी अल्प काळांतल्या पर्यटकांचेर व्यापक कारवाय करपाचो एक भाग म्हूण ह्या वर्सा 30 परस चड बांगलादेशी नागरिकांक देशांतल्यान धांवडावन घातल्यात। ही महत्वाची वाड। कॉल और मापसा वाले में उसमें डेफिनेटली है, पर उसके अंदर में वो स्टेट के अंदर नॉर्मली रिजाइड नहीं करते थे, देखिए स्ट्रक एनवायरनमेंट में, पर उसके ऊपर हम लोगों ने एक अभियान चलाया है, और इस साल जो नंबर ऑफ बांग्लादेशी डिपोर्ट हुए हैं स्टेट से, उनकी संख्या पिछले सालों से कई गुना ज़्यादा है, और उस पर हम लोगों का कंटिन्यूअस फोकस है कि उनको हम डिटेक्ट करें, डिपोर्ट करें। पूजा नाईक हांनी केल्ले रोख नोकरेचे आरोप खरे नात अशें दिसून आयला, अशें डीजीपी आलोक कुमार हांनी सांगले। कंक्लूड होने वाली है, अभी तक उसके अंदर में कोई जो भी उसके आरोप है कोई सच नहीं पाया गया है, जितनी भी इंक्वायरी अभी हुई, लेकिन इंक्वायरी कंक्लूड हो जाएगी उसके बाद डेफिनेटली इसकी जानकारी है। अटक जाल्ल्यान वसुली पुराय जाल्ल्यान आनी सुरक्षा उपाय वाडत गेले उपरांत तांचे यत्न वाटेर आसात अशें गोंय पुलीस सांगतात। ह्या उपायांक लागून गुन्ह्यांवात व्हड प्रमाणात उणाव येतलो काय कितें असो आतां प्रश्न आसा। एक नाकाबंदी क्या होनी चाहिए शाम के समय में, रात के समय में, दिन के समय में विजिबिलिटी कैसे इंक्रीज करनी है, इन तमाम चीज़ों पे हम लोग विचार विमर्श करने के बाद हम लोगों ने कुछ इंटरनल ऑर्डर्स इशू किए हुए हैं, जिससे पुलिस विजिबिलिटी इम्प्रूव हो। इलाके के अंदर में इंटेलिजेंस कलेक्शन, क्रिमिनल्स के मूवमेंट से और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। गोवा 365 गद्री विलियम रॉड्रिगीस, लिंसी मेनेझिस आणि मुझैफ शेख। काणकोणा श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे 550 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो। फाल्यां पर्तगाळी मठात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येतलो। वाठारात सुरक्षिततायेची जतनाय मतींत दवरून पुलीस तैनात केल्यात। पळयात मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली पुराय माहिती। मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी पर्तगाळ मठ हाका पुराय जाता 550 वर्सां। हाज्या निमित्तान म्हणजे प्रभू रामचंद्रांचो स्टॅच्यू 77 फीट आणि पर्तगाळ मठ हांच्यांनी ओवरऑल केल्ली डेव्हलपमेंट, हाजो इनॉग्रेशन, थंयसरलो म्युझियम, मंदिर हे सगळें ताज्या इनॉग्रेशनाच्या कार्यक्रमाक मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे फाल्यां म्हणजे 2.5 वरांचेर पर्तगाळ हांगासर येता। सो समेस्त गोंयकारांनी ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचे। कार्यक्रम सगळ्यां खातीर ओपन आसा, त्या ती प्रत्येकानी थंयसरली सगळ्या जाणांची वेवस्था केल्ली आसा, तांच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचे। गोंया खातीर हो प्राऊड मुवमेंट आसा, कारण एखाद्या मठाक 550 वर्सां पुराय जाता आणि त्या निमित्तान प्रभू रामचंद्रजींचो 577 फूट येदो व्हडलो स्टॅच्यू हो गोंयांत क्रिएट करप, म्हणजे आमी म्हणटा तसो एके वाटेंतल्यान उत्तरेक परशुरामाचो स्टॅच्यू आमी मिरामारच्या पणजे कांपाल हांगासर आमी बांदलो, आणि आता प्रभू रामचंद्रांचो स्टॅच्यू पर्तगाळ मठ ह्या मठात थंयसर बांदलो। म्हणजेच गोंयांतली स्पिरिच्युअल टुरिजम ज्या अर्थी म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा हें म्हणपाक काय हरकत ना। आमी म्हणटा तशें स्पिरिच्युअली गोंय इतकें रीच
तेन्नाय आशिल्लें, कारण एखाद्या मठाचो 550 वर्सां पयलीं गोंयांतलो इतिहास हो आजुनूय बी जगा समोर हाडपा खातीर खरोखरूच हें खूब बरें उदाहरण आसा. हांव पर्तकाळ मठांतले सगळे स्वामीजी आनी बाकीच्यांचे हांचें अभिनंदन करता. गोंया खातीर स्पिरिच्युअल टुरिजमांत तांच्यांनी एक खूब मोठें पावल मारलां. गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट इन फ्युचर ह्या मठांतूय बी प्रभू रामचंद्राजींचो स्टॅच्यू आनी मठ पळोवपा खातीर डेफिनेटली थंयसर वतले. हें आमच्या खातीर एक प्राऊड मुवमेंट आसा. हांव परत एकदां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे समेस्त गोंयकारांच्या वतीन स्वागत करता. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी ओंकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसो. सप्तकाच्या शेवटाक नितळ मळब आसतले. दनपारच्या वेळार खर उष्णताय जाणवतली. सकाळी दव आनी धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. फुडले 7 दीस मळब नितळ आसतले. खर उष्णतायेक लागून भलायकेची जतनाय घेवची आयएमडीन सल्लो दिला. सकाळी दव आनी धुके पडटले. थंडसाण पातळटली जाल्यार दनपरां खर उष्णताय जाणवतली. शुक्रारचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमारी करप्यांक खासा अलर्ट दिवंक ना. नितळ मळब, उष्ण तापमान, सकाळी दव आनी धुके. प्रवास करप्यांक सल्लो. सकाळी आनी सांजे थंडसाण, दनपरां खर उष्णताय. शुक्रारचे तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक खासा अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.